दुनिया हें सगलें घडटा तें कितें? ह्या संवसारांत कितलें दूख, भिरांत, रोडणें. आमकां ह्या उदृश्टांतली निवार दुनिया, आमकां ह्या उदृश्टांतली निवार. मनशाचें देवाचें देणे, बोलायके वीरें जिवीत आदुरें, बोलायकी नामकी त्या उपकारता आसून सगळें तुजे कडेन. ह्या कांताराची बारीक नियाळको, काळोखांत बुडला मनीस संवसार भूर, गिन्यान दुडू आसून वखद मेळोक ना गुट आसा हाचे भितर. नोवाच्या पेपार अशें कितें घडलें म्हूण उगडास येतलो. लोकांतालो पियेतालो, मोस करून आपले दीस सारतालो. देवाचो मातूय उगडास करिनासलो, देवाचे कायदे बिरांती विण मोडटालो. देवाक रागिवून संवसारान बुट्टी धाडून मनशाक जाग्यार हाडलो. पोदवेदारापून तोड्यांनी सोडून दिला मनीसपण. तोडे म्हणटात संवसारांत तूच देवनाक चलयतात आपलें शाणेपण. मनशा तूं दुल्हाची साणवी काय दोर, गिरेस्त मनशाची वोपार नियाळ कोर. केदो तूं जावन देवाशी पावचो ना, कित्याक तूं ताचीच रचना तूं. बायबलांत आमकां खबर मेळटा ती त्या गिरेस्त मनशाची. कापिये मोसमार व्हरतली फिलॉसॉफी ताच्या जिविताची. आपूण मरचो ना घडये तो चिंतालो, पूण ते रातीक देवान ताचो आत्मो मागलो. इतलें आसून कित्याक उपकारता तोय फेरनात करपलो. देवाकानी गोरवाक पडोना, गोरविश्ट मनीस देवाक मानोना. आदां वेवेक कितें घडलें तें आमी सोगोत जाणा. देवा भाशेन तीं जावंक चिंत्तालीं, रचलोल्या देवाक सारकी विसुली. असलीच घडणी आनी एक बायबलांत आसा आयकात सांगता फुडली. बाबेल गांवांत जायतो लोक रावतालो अशें बायबल सांगता. तो लोक बरोच गोरविश्ट आसलोलो म्हूण आमकां सुमार मेळटा. डायरेक्ट स्वर्गार वचूंक ताणी येवचिल्ली, एक टावर बांदूंक ताणी सुरू केली. देवान ताची उतरां घुस्पावून कामताचें बोंद उडयलें.
योशी मागणे कोरया सायबा तूं पावनी वार कास्तीतले योशी मागणे